सो गाइज आमच्याकडे नो ओवन ना त्या खातीर आम्ही देशी जुगाड करता. देसी जुगाड़ मीठ यूज करता. मीठ कट कर मेरे फटाफट. क्या कर रहा है? शादी कर रहा है केक के साथ. ये मस्त सारे केक. सर चिकनाचा आयटम करता. तो गाइज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आहात तुम्ही? देवाच्या कृपेन बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज आम्ही अलग कितें करपाची आसा. कितें करपाची आहा ती आता अंकिता पळयतल्या. म्हाका बाबा काय खबर ना. आणि आमच्या वांगडा आसा आमचो फेवरेट मास्टर शेफ नट्टे गगन. हा नट्टे गगन पुसतालो. सो गाइज आयज आम्ही करपाची आसा ओरिओ बिस्किटीची केक. अरे वाह. खूप दीस जाले हे भुरगे आमच्या फाटीक लागलेले की दीदी केक बनाएंगे. सो फायनली आयज तो दीस येयल्लो आसा आणि आम्ही ओरिओ बिस्किट हाडलेले आसा. 2 घेतल्या ओरिओ बिस्किट. आणि आमचो सिलिंडर आसा. आयज आमचो मातसो सेटअप चेंज आहा. कोणाकडले रूमातले कोणाचेर टेबल आसले ते टेबल घेऊन आम्ही वयर येयली नो का. आणि गायज तुमकां सांगपाक सोदता आमचे कडेन प्लेटी बिटी आली हांगासर आसा ना. कित्याक की आमी न्हू वयरसून आमचो सेटअप सगळो घेवन येता. सो थोडे टायम न्हू हांव कितें करता आमी विचारता एक वस्तू हाडपाक. सो मागीर आमी जुगाड करतात न्हू हांवें. सो कितें करता तू? आतां हांवें मिक्सरान घालता हेजो पावडर करूंक जाय. क्रीम आणि बिस्किट दोन्ही काडटा तू? हय. सो गायज आता हेतूर वयतली साखर. चड घाली ना बिस्किटो पयलीच गोड आसता. पुरो चीनी हो जाएगा. चीनी जातले नाल्या. सो काय सो आग आता ते मिक्सराक लावपाचे. हय. घ करपाचे. गुर. और नट्टा तू क्या रे बेल मुंडा बन गया मेरे. तू बाल बिल कुछ नहीं है मेरे तेरे को. और शादी कैसे होएगी रे तेरी अभी? आता किती वयता आग बिता. आता इथून वयता दूध. चालू. हाय. सो आग हितून घालता दूध. आयज मातशी केक कितें करता तू? केक आयज उजो जावपाचो हा केकीचो. वाटून हाड. अहे पिवंक जाय अहे. अशें सेम हा. दाडयेक बिडयेक ल्हान सारखे. मोये खंय रे एका तू बी ऐसे ही पीता है रे दूध? तू भी औसत पियाता? पूरा हाथ पे गिर गया वापस. हाथ धोना पड़ेगा. सो हायेन आग दूध वेस्ट केले. सो सॉरी. अशें जावंक जायनासले. हो बावडो पियातलो आसलो पण थोडा मिल्क येणार तेरे को. चलो आता कितें करपाचें? सो गायज आमच्या कडेन नो ओवन ना त्या खातीर आमी देशी जुगाड करता. देसी जुगाड. मीठ यूज करता. मीठ हे आता पळोवपाक हांवूच एक्सायटेड आहा. हेतूर घालता. चीनी जैसी लग रही है ना रे ये नट्टे गगन. तुमका जाय न्हू जाल्यार मिठाच्या जाग्यार रेंव रेवूय यूज करू शकता. आमकां रेव गावोंक ना कित्याक की रेव चड म्हारग जाल्या न्हू रवी. म्हारग सगळ्यात आसा पण आता तुमच्या खातीर पळय कितें करीत आसता आमी. मीठ घातला. मीठ हांवें ह्यो हेजेर पीठ बसोंक जाय असो. हय. उजो मगो सारको न्हू हा. आणि मिक्सरा वयले बॅटर आता हांव हेतूर घालता जो आमी केकीक रेडी केला तो. ओके घाल. वाह कितले बरे दिसता पळोवपाक ना रे नट्टे गगन. चमचो हाड रे एक. हाँ
सो आता इनो फोडलेले हा So, म्हाका हितून खबर आमी ना काय कित्याक करता इनो घालता. इनो बुलबुले म्हणतात ते. हय हे घातले न्हू का केक सारखी फ्लफी जातले आणि बरी फुलतली. ओके ओके कळ्ळें न्हू तुमका? ओके, समजले? ओके. ओ हमको सिखा रिया है. अरे भेल मंड्या हमको सिखा रिया है. हेजेर पयात पयात बुलबुले येयले. एकूच पुरो. हय पुरो येयले. बंद कर दी. सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता संदेशाक आमी हांगासर सिस्टम करपाक दवरला. ओके हे पळय हात नाही लावले तो हात बंद. नाल्यार कितें जाता वारें बसता. एक्चुअली न्हू हे सिलिंडराक गॅसीक सायडीक कितें तरी मेळटा पत्र्याक हे पयला तुवें ते हांवें युट्यूबार एका जाट प्रोजेक्टाक पळयलेलें हांवें यूज करता आसतना. सो तें हांव नेक्स्ट टायम न्हू हांव कितें करूंक सोदता जाणा ही गॅस अपग्रेड करपाक सोदता. आतां ही मातशी 2.0 वाडोवंक सोदता न्हू हाक. हय सो गायस आमी हेतूर हे घातलेले आसा आणि कितें घातलेलें आसा बॅटर जो केल्लो आहा तो पयात पळय. हे पळय पयलें आनी वारें अशें हेवी मारता जाणा. संदेश आहा म्हणून सांग हेजेर घट धरून हे आणि आता हेका हांव धापून दवरता उजो गो. शिजोनी. संदेश पळय कितें करता तो भितर भितर हे उरला ते काडटा. आ वय 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 वय. पडपाक स्टार्ट जालो. आता तुम्ही पळोवंक शकता काळोख जाल्लो आसा. हेका पळया भुरगीं मात मस्ती करपाक आवडा कशी आयकना. स्टायल ती तेंची स्टायल. सो गायस कितें प्रॉब्लेम जालें सांग. पावस येयलो वयर आसली आमी काय करी टॅर्रासार आमकां सकयल येवची पडली. सिलिंडर हांगा पावलो पळय. सो गायस तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आमचो सेटअप चेंज जाल्लो आसा आतां. कित्याक पावसा खातीर पावस पळय केदो पडटा तो पळयलें. बारीक झाले बारीक. सॉलिड पावस पडटा. सो सॉरी. आनी व्हडलो येता. आनी घेतलो गो हा व्हडलो. तो पळय मरे येता. ए सो गायस तुम्ही पळोवंक शकता बरी फ्लफी जाल्लेली आसा. आग यो गो कितें करूंक सोदता तूं दादा कर मातशें दादा कर. मातशी आनीक शिजोवंक जाय. मातशी जाय आनी मातशी. मागीर जाली. हय चालू करू गॅस. हय चालू कर. हाव तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर काय बरो पळय रेनबो आहा. डाल. पळया पळया झूम करता पळय. झूम आउट करून दाखयता तुमकां. हा वय स्काय आसतात सारको. हा वय स्काय आसतात केल्या पळय सारखे. अमेझिंग. मागीर तेजेर सिरम आनी कितें कितें येतलें न्हू. हय टॉपिंग. बरें तो जावन हे मातशें थंड जावन फुडल्या फुडें मागीर. ए सो गायज आमी आसले ते परत पळय क्लीन आता. हय येता न्ही. आयज आमी परत आसली तशी वयर येयल्लेली आसा कित्याक पावस कमी जाल्लो आसा. टायटल क्लियर जाल्लेले आसा आनी आग हांगासर परत रेम्बो. पावलेले आसा. आनी हांगासर परत रेनबो दिसता. आनी हो माड पयला आमचो हो सारको कळटा की हे मस्ती कर गोवन्स म्हणून काय तुमकां. ओके सो जाल्लेलें कितें आहा हें आतां आमचें रेडी जाल्लेलें आसा. दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके सो आतां लेट्स सी कशें कितें तें पळोवया. कितें म्हणूंक सोदता तूं. या हांवें केक पयल्या फावटी केल्या आणि आता हांव एका डिमोल्ड करतले. म्हाका खबर ना ही जातली काय ना ती. चड करून जावपाक जाय. ओके गायज पावसान न्हू सारकी हालत केल्लेली आसा आनी हांव न्हू अंकिताक भिजलेले आसा. सो आमी कितें करता आतां सद्या वयता घरा कडेन. हांवूय न्हाता मातसो. ओके न्हाता बिता आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके न्हाता बिता फ्रेश जावन येता तितले आमसर ती केक रेडी जातली. मागीर मेळटा तुमकां. A few moments later. ओके सो गायज फायनली आमी परत घरा कडेन वचून येयल्लेली आसा. रावन धुवन सारकी रिफ्रेश जावन आनी आतां तुमकां दाखयता आमी केक कशी केल्या पळय ती. उजो गो न्हू हा. पावस पडटा. अजून पावस पडटा पळय आनी आतां पळय कसो जाला पळय तो पावस. व्हडलो सो जालो. दाखया तुमकां दाखयता आतां कशी कितें केल्या पळय ती केक फूल पावर सारकी. सो गायज पळय आमची केक जाल्लेली आसा रेडी. ओके सो तुम्ही केक पळोवंक शकता. आता हेजी वयली काढात रे भावानो कोण तरी काढा. आराम से निकाला. थोड़ा मैं खा लूं. अरे थोडा नाही पुरा ही खा. नट्टे गगनाचो बर्थडे जालो म्हणून आमी काय करूंक पावले ना. चवथ आसली न्हू. सो हॅपी बर्थडे नट्टे गगन. चल रे कट केक कर. लेलो रे. चल फटाफट से कट कर. होममेड केक केला आम्ही नट्टे गगनाक.
कट कर मेरे फटाफट, क्या कर रहा है, शादी कर रहा है केक के साथ. वैस किती मस्त जाल्या केक, लवली. सो गाईज ही जी रेसिपी हा खबर आसा तुम्ही ट्राय करची आणि सस्ते में मस्त घराकडे केक करची आणि खावची. ओके, आता आमची सगळी बच्चा पार्टी केक खाता पया. कैसा है रे? संदेश तेरे बर्थडे का केक हाँ मरे, अच्छा है. हाँ कैसा है रे? अच्छा है. वो बरी आल्या केक मस्त. तू खांग में आना नु ना आज माझा फ्रायडे. मस्त है ना, मस्त है मरे, अच्छा लगा मरे. किती तरी सर चिकनाचे आयटम करता. किती करता हो आपण? बस्टे चिकन. बस्टे चिकन म्हणून एक नवे नाव बरं. तर बस्टे चिकन जिंदाबाद. तो मास्टर कोण झाला? अंकिता. शेफ अंकिता हे हांगा स्नेल हा पळय, खय हे का पळय पोकूच खूप ना खुशीन मरे. येयलो काढो. काडटा ओके गाईज, सो गाईज आमगेर केल्या आयज आकान चिकनाची करी आणि काय ना आयज आयज काय ना. सो रायस आणि चिकनूच चला खाता हांव. फायनली आयचो ब्लॉग तुम्ही पयला आसतलो. आमी केल्लेले आसा फूल पॉवर केक सारकी होममेड, आणि हे सगळे करपाक कितें कितें लागले तुमकां आमी ऑलरेडी ब्लॉगान दाखयल्लेले आसा. सो गो अँड ट्राय. दुसरी गजाल गायज, तुम्ही पळयता आसतले आमी एवरी टायम लोकांक हेल्प करता, बट बॅकफायर सदींच जाता. आय डोंट नो वाय, बट फिलींग रियली बॅड समटायम्स. एवरीथींग तुमच्या सगळें तुमच्या सपोर्टान तुमच्या पावरान आसना. समटायम इट्स व्हेरी हर्टींग सारकें हर्ट जाता. फुडलो मनीस कितें कोणाक कितें हेल्प केली त्या मनशा कडल्यान केन्ना एक्सपेक्टेशन दवरूंक जायना. सो तशें आसता तें जाता एकदां, पण देवान एक सांगलां, यू कीप डुईंग युअर बेस्ट आणि देव तुमकां फुडसून रिवॉर्ड दितलो वन डे फॉर शुअर. सो हांवूय तेंच करता. आणि जे म्हाका अशें दिसता ढळमळीत कशें तांकां हेल्प करून अर्थ ना. कोणाक बोट दिले जाल्यार हात कित्याक दिवंक ना, हात दिले जाल्यार पांय कित्याक दिवंक ना, तशें आसता थोडे जाण. सो ते तसल्यांक आमी कॅर करिना. आनी अंकिता आमी तसल्यांक डेफिनेटली नॉट हे फुड्यान घे पासून ना. ओके, सो गायज आयच्या व्हिडियोन तुमकां इतलेंच. व्हिडियोचेर नेवे आसा तुमकां सांगूंक विसरलो, आमचे सबस्क्रायबर जाल्लेले आसा 10,000. सो आमी डिसायड केल्या की ल्हान ल्हान भुरग्यां वांगडा हें सेलिब्रेट करपाचें आणि 1000 लोकांक 1000 भुरग्यांक जेवणूय दिवचें. सो थँक्यू सो मच. आयज तुमच्या खातीर आमी ह्या लेवलाचेर आसा. सो फाल्यां करया एन्जॉय भुरग्यां वांगडा आनी सेलिब्रेट करया 10K सबस्क्रायबर. थँक्यू सो मच गायज. 10K सबस्क्रायबर आमकां करपाक तुमी सपोर्ट केलो म्हणून. आणि आता हांव चल्लो न्हिदपाक. चॅनलाचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आमी मेळटा नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट आणि बाय बाय.